नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां येवकार. नदर मारूया महत्वाच्या घडणुकांचेर. चोल्ला घाट रस्त्याचे हॉटमिक्स डांबरीकरणाचे काम फुडल्या 40 दिसांनी पुराय जातले. तो मेरेन हे मार्गा वयल्यान रातचे वेळार अवजड वाहनांचेर बंदी घालपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला. कर्नाटक जिल्लो अधिकाऱ्याकूय तशें पत्र धाडलां अशें मंत्री दीपक पाऊसकर हांणी सांगलां. आमच्या आडची अपात्रताय याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आसा, पूण भारतीय संविधानांतले नेम आनी कायदेशीर सल्लो घेवनूच आमी भाजपात प्रवेश केला. तेका लागून आमी अपात्रता ठरपाकूच शकना. सभापती राजेश पाटणेकार हे विशीं संविधाना प्रमाणूच निर्णय घेतले अशें मंत्री दीपक पाऊसकर उलयला. राज्यांतले पालिका वेंचणुकांचें आरक्षण आनी राखीवते आडच्या याचिकेचेर गोंय उच्च न्यायालयात सोमारा 22 तारखेर निकाल दितले. जायते इत्सूक उमेदवार न्यायालयाच्या निर्णयाक रावला. गृहनिर्माण मंडळाचो प्लॉट्स आनी भूखंडाचो गोंयकारांक फायदो जावचो हे खातीर सरकारान नेमान बदल करून 30 वर्सांचो राबितो दाखलो गरजेचो केला. हो दाखलो दिवपाचो अधिकार दोनूय जिल्लो अधिकाऱ्यांक आसतले अशें आमदार सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलां. म्हापसा पालिकेन POS मशिना वरवीं 35 लाख रुपयांची घरपट्टी कर वसूल केला. राज्यांत रेंव काडप कायदेशीर करपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. पेडणे भाजपा मंडळाचे माजी अध्यक्ष प्रशांत गडेकार हांणी गोवा फॉरवर्ड पक्षात प्रवेश घेतलो. काँग्रेसचो माजी खासदार सतीश शर्मा हांकां बुधवारा गोंयांत मरण आयलें. ते 73 वर्सांचे आसले. ते कट्टर काँग्रेसवादी. 1993 ते 1996 पर्यंत ते केंद्रीय मंत्री मंडळात केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री आसले. इतल्यान आरडीएक्स गोवा चॅनलाची कोंकणी अपडेट खबराचित्रां हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा चॅनलाच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्यान भायर जियो TV ॲप तशेंच टाटा स्काय ॲपार लायव्ह पळोवपाक मेळटले. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.